네, 그누비라비야. Sunyam mendirang pecah, berkabung seruparan pecah. Kita bangun pernah merdeka, berlibih ketukar merdeka. Diperias tukar sita, daya tujuan kau, pagi cini bungkus mata, agar kurba bersama syaitan. Sumya mendirang tujah, berkabung seru karang tujah. Kita bangun pernah merdeka, berlibih tukar merdeka. Bapa चे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. मोग ससनिकाय दयाळाय खालतेपण बोगसाणें असल्या जायत्या मौल्या बोवारी आमचे क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडला आनी सुम्यान आमकां दिवचो आदेशीर तोच जावन आसा एकामेकाचो मोग करा बोगशिया तुमकां अन्याय करतल्या पासत मागा दग दिल्लें बोगशिया दिया ही जावन आसा देवाचो आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो आदेश आमकां समेस्तांक लाभता तो. आयच्या दिसा ह्या देव मंदिरांत बाळका जेजूक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या आनी बाळका जेजूक मान करचें म्हळ्यार ताजें तें आसलें तें कालतेपण बाळका जेजू तें आसलें तें नेणतेपण आमच्या जिवितांत आमी रुतां करूंक जाय आनी ह्या दिशेन आमी सदांच प्रयत्न करूंक आसा. जायते बडी आमच्या जिवितांत हें कालतेपण मोग बोगसाण्याचें जिवीत जियोंक आमी चुकल्या. तर आतां हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ही सर्व मौल्य आमच्या जिवितांत रुतां करूंक जाय हाची कृपा आमी मागया. सांगात ही मौल्य आमच्या जिवितांत पाळोवंक आमी चुकलेल्या पासत देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आमी बोगसाणें मागया. सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista,
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्ल्या त्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांग पावलोन कोलेसा घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विसून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून कणवाळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया. तुमी दितात तें बोगसणें सुम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरीं जावं. पूण ह्या सोर शेगुणां प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय. मोगू हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचीं तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मी काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेर जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सुम्या जेजूचे नांवीं करा. ताचे मरेपात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार.
तुझी सुया ती हो मुझा या मेटा खालसा सुसंतो मोती सोला प्रकाश मुझी चीनी खालसा सुसंतो मोती सोला प्रकाश मुझी चीनी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काण्ण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका, तुजे लागचें विस्तारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हण कितें आसा तें कोणी काण्ण वरी जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका. हेरांनी तुमचें तें कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे सोवें चला. तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग केलो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांक मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उश्णें दितात न्ही. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासतना उश्णें दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाचीं, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दामून हालून आनी बरोवन वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचे उतर हे बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जें कितें आमी शुभ वर्तमानांत तशेंच पयल्या वाचपांत आयकलें तें सादारण जावन आमच्यान करूंक असाध्य जाल्ल्यो संगती. आज आम्हा सर्वांक जें कितें आमी आतां आयकलें हें सगळें काल्पनीक, आपणावंक जायना तसल्यो संगती. फकत चिंतपानी मात्र ते करूंक साध्य, पूण कार्यगत करूंक वा कार्यांनी तें
रुपीत करूंक असाध्य म्हणलो मनोभाव आमकां हर एकल्यान थंय आसा जावंक पुरो. आज आमकां कनवळ्याचे जाया, दयाळायाचे, दिनपणाचे, मोवाळ्याचे, सस्निकायाचे जाया. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया म्हणून सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्या त्या पत्रा मुखांत्र आमा सुमेस्तांक सांगता तर सुवार्थेगार लुका मुखांत्र जेजू आमा सुमेस्तांक दिले जायते इशारे आमी पळयले. दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरातल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यां पासून मागा, दुसऱ्यांचो तुमचो शेलो व्हरून व्हरतल्यांक तुमचो दोगलोय दिया आनी सांगात असे मोग करा, जडती करिनाकात, अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात, दिया, बक्षिया. हे सर आमच्यान करूंक साध्य की. रक्त मांसाची कूड आसचे आमी, रक्त मांसाचे वंदवणे आसचे आमी, हे सर्व आमकां करूंक साध्य की. हे आयकूंक मात्र बरें लागता पूण कार्यान तें जारी करूंक कश्टाचें. आमच्या भोंवतणीच्या संवसारांत विविध रितींनी दोगदोणी भोगतल्यांत वा दोगदोणी दितल्यांतय, कश्ट दितल्यांतय वा आकांतवाद ह्या सगळ्या संवसारार विस्तारला आसता. हेरांक कश्टूंच्यात संतोश भोगतल्यांतय स्वाभावीक जावन मनशा सैबान आमकांय उदेवण्याचो राग, मोसोर, द्वेश, हगे असलेंच मानवभाव, असलेंच चिंतपां आमचे थंय येता. आनी एका वाटेन असलें चिंतपां आमचे थंय आसतना ह्या स्वभावाक सोमा विरोध जावन जेजू हे इशारे दिता मोग करच्याक, भोगसाणे करच्याक, मागचे पासून हे इशारे आमकां दिता. इतलेंच न्ही, हाज्या इल्लें फुडें वचून जे इंग्लिशांत गोल्डन रूल वा बंगराळी रेग म्हणून बोलायल्या ती एक सिद्धांत आमच्या मुखार जेजू आज दवरता. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जें म्हण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. कशें हेरांनी तुमचे थंय चला जें म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. आनी हे सिद्धांत फकत आमच्या पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या उतरांनी मात्र आमकां आयकूंक मेळचे न्ही. इतर धर्मांत हे एक चिंतप वा हे एक असलें एक धोरण हो गोल्डन रूल आसा. हिंदू धर्मांत हाका ह्या गोल्डन रुलाक धर्म म्हणटात. धर्म म्हळ्यार कितें? धर्म म्हळ्यार अनेकल्यान करची करणी, तुका दुखयता जाल्यार तसली करणी तूं अनेकल्याक करिनाका. हें जावन आसा हिंदू सिद्धांता प्रमाणे धर्म. आनी हेंच चिंतप बुद्धिस्ट धर्मांत, जैन धर्मांतय आसा. सांगात आस प्राचीन चीनाच्या कन्फ्युजस म्हणल्या व्यक्तीन दिल्ल्या त्या तत्वशास्त्र प्रमाणे हे सिद्धांत थंयसरी आमकां आयकूंक मेळटा. अशें आसतना जायते धर्माचो लोक हे एक सिद्धांत पाळून आसा. जर हे एक सिद्धांत पाळचो तो हर एक लोक वा आयकलो तो हर एक लोक ते पुरत्या मनान ते पाळलें जाल्यार आज संवसार कसो आसतो, आज कितें जातें. जर सगळ्यांनी हे एक सिद्धांत बऱ्या मनान पाळलें जर सगळ्या संवसारार आज हर एक मनीस भाव बांदवपणान जियेत आसलो. हर एक मनीस अनेक मनशाक मान दिवन मोगान लेखता आसलो. हर एक सगळ्या संवसारार शांती स्थापीत जाती आसली. आनी जे सर्गींचे राज जेजू स्थापीत करूंक आसता हे संवसारार म्हणजे माया मोगाचें तें राज ह्या संवसारार केन्नागी स्थापीत जातें. पूण हो सिद्धांत पाळूंक, हो एक ही एक रेगर पाळूंक जायते आमी फाटीं सरल्या. ही जावन आसा एक बेजाराची गजाल. हर एक पोटी वा सडावत जावन
हेरां तावन बरें आमी अपेक्षीत हेरांनी आमकां बरें करी जाय म्हणून अपेक्षीत हेरां तावन बरें आपणावंक आमी चिंता पूण हेरांक बरें करता आसतना हेरांक बरें दिवया बरें करया म्हणलें चिंतप येता आसतना आमचे स्वार्थ आमची अभिलाषा आमची अपेक्षा आमकां एक अडखळ जावंक पावता पूण जर आज आमी आयकल्लें तें देवाचें उतर खरेपणी आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक प्रयत्न केलें तर वा पाळोवंक चुकल्याम आनी आयचें हें देवाचें उतर आमी उक्त्या मनान आनी बऱ्या काळजान तें आयकलें जाल्यार आज आमकां आमचें अंतस्करण खंडीत जावन एक ना एका रितीन तें कांता येता आसलें आमकां हें देवाचें उतर पाळोवंक आमी चुकल्या म्हणलें ती दूख आमकां खंडीत जावन भोगती आसली कित्याक जें कितें करूंक जाय आनी जें कितें केल्ले वरवीं आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जाता देवान विंचून काडलेलीं देवाचीं भुरगीं जाता म्हणून तें बिरूद आमकां मेळटा तें करूंक आमी एक ना एका रितीन चुकल्या जावं पुरो कुटुंबा जिवितांत इल्लो स्वार्थ जावं पुरो आमच्या इश्टा मंत्रांतय आमी चलची ती रीत वा थोड्यांक एक ल्हान मट्टार तरी केल्लो तो अन्याय हें सगळें आज जेजून आमकां शिकोवच्या त्या शिकोवणेक विरोध जावन आसा जी सुचना आज आमकां आमी वाचपांत आयकलीं ती आमी सोमेस्तांक क्रिस्तां सारकीं जावंक देवाची खरी भुरगीं जावंक एक आपोवणें ह्या शिकोवणे मुखांतर आमकां मेळटा जीं उतरां आमी आयकलीं ती आमी पाळिल्ले वरवीं देवाची विंचलेलीं खरीं भुरगीं आमी जावंक शकता पूण ही देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळी नासल्या वरवीं तें भाग आमी आज सांडलां देवाक खरेपणी साक्ष दिवंक क्रिस्ताक खरेपणी साक्ष दिवंक ही देवाचें उतर पाळी नासल्या वरवीं आमी फाटीं सरल्या आनी ह्याच खातीर आज परत एक फावटी आमकां इगर्ज माता ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर उलो दिता खनवळ्याची मनशां जावच्याक दयाळ्याची मनशां जावच्याक सस्निकायाची मनशां जावच्याक बोगसाण्याची मनशां जावच्याक आनी ह्या पासत आयच्या पयल्या वचपांत सांग पावल 2 हातेरां आमकां दिता आनी तें हातेर जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें समाधान आनी खरो मोग सांग पावल कोलेसकारांक बरोवन आयच्या वचपांत सांगता मोग सर्व मौल्यां वा सर्व शेगुणां मोगांत आटपलेलीं आसात सर्व शेगुणां मोगांत आटपलेलीं आसात हो कसलो मोग कसलो हो मोग सेंटिमेंटाचो मोग न्ही हो मोग देव आमचो मोग करता तसलो मोग आमी एकामेका थंय वा आमी देवा थंय दाखोवच्या मोगाक आनी देवान आमचे थंय दाखोवच्या मोगाक एक व्हडलो फरक आसा आनी तो फरक जावन आसा अपेक्षा जेन्ना हांव म्हज्या भावाचो वा भयणीचो वा म्हज्या वडिलांचो वा वडिलां तांच्या भुरग्यांचो वा एका इश्टा मंत्रा थंय आमी मोग दाखयता पूण सांगातास अपेक्षाय आमी दवरता जसो हांव आनेकल्याचो मोग करता तशें आनेकलोय म्हजो मोग करता जशें हांव आनेकल्याक बरेंपण करता तशें हांव ताजे तावन बरेंपण आशेता पूण देवाच्या मोगांत असली अपेक्षा ना कित्याक आयच्याच सुवार्थेंत आमी आयकलें देव खोट्यांतय आनी बऱ्यांतय एकच लेखान तो मोग करता असलो मोग आमचो जावंक जाय अपेक्षे विणे आमी मोग करूंक जाय देव कसलीच आशा आमचे थंय दवरिना तो आमचो संपूर्ण रितीन मोग करता असलो मोग
आमचे थंय आमी रुता करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी बक्षी जाय, कित्याक देव आमकां उदारपणी बक्षिता. आमी हेरांचो मोग करी जाय, निस्वार्थी मनोभावान मोग करी जाय, कित्याक देव आमचोय अपेक्षे विणे निस्वार्थीपणान आमचो मोग करता. आमी हेरांक दी जाय, कित्याक आमचे लागीं कितें आसा तें सगळें आमकां देवानच दिल्लें. आनी आमी दिल्ल्या वरवीं देव आमकां अदीक आनी अदीक दिता म्हणल्यार हाची सुवार्थ आमकां स्पश्ट रितीन कळयता. आमी हेरांक बरें करी जाय तेन्ना देवी आमचें थंय बरें करतलो. आनी आमी जडती करिनासतना, हेरांक अपराधी म्हण थारायनासतना जियेल्ल्या वरवीं आमचेरी तें नितीचें फैसल केन्नाच जावचें ना. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हेरांक बोगसूंच्या मुखांतर, हेरांक थंय मोग दाखोवच्या मुखांतर, सस्निकायेन जियोवच्या मुखांतर देवाची खरी भुरगीं जावचें तें भाग आमकां फावो जाता. तें जावन आसा वर्तें भाग. ह्या संवसारी मेळच्या हर एका वस्तू प्रास, विविध देण्या प्रास, देवातावन मेळचें तें, देवाची खरी भुरगीं जावचें तें देणें, क्रिस्ताचें खरें शिस्त जावचें तें देणें भोव वर्तें जावन आसा. देखून हें देणें आपणावंक आमी अपेक्षीत जाय. ही आशा आमच्या थंय आसा जाय. देखून आयचें हें क्रिस्ताचें बलिदान ह्या वेदेचेर आमी पेटयत आसतना ह्याच देण्या पासत आमी मागया. आनी जेजू बाळकाचें नोवेन करता आसतना जे कोणाक आमी दुखयलां, जे कोण आमचे दुस्मान आसा ते, जे कोणा तावन आमकां दोगदोणी कश्ट मेळ्ळ्या, तांचे पासत आमी मागया. आनी तांकां सोमेस्तांक भोगसूंच्याक उदार मन आमकां सोमी फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. Porque Papa mundungu wasu wandaka urasu pulang cawa rasu utang cawa kasu porque Papa mukal sasu service programa srishti rastara Bedi tantuka mundo kuwasu Munsyawarat kelu Pitu mentilu Hati pushen satulu Mupun ki papa mundo kuwasu Wandaka kurasu Pulang cawa rasu, utang cawa kasu, mupun ki papa, mukal sasu, mupun ki papa, munduku wasu, waindaka pulasu, pulang cawa rasu, utang cawa kasu. Mupun ki papa mukal sasu. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात आसतलें सांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली नेमीक आनी आमच्या सर्वेस्पर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां उबारुया. आमी तीच सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंतांय आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार
हे तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवसण्याच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत चडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार वैभवान सर्गीन तुका जय सर्वेस्वराचे नावे सर्गीन तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so gut purgatuia. Sumici sumelo, sumici sumelo, sumici sujivan sala. Upamata sugu, ami pergertam, Jesu बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकोर मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती, भगवान दमदुतां, आवेलाची सान तेरेस, कुर्साचो सान सुवाव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन मागुया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार,
दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. कित्यार सोटी पुदलांनी महिमा तुजी सनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोग सुगूत जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें मुद्रेची म्हाका फोवना पूण तुजे काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. ह्या तुझे मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनुसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवां दाटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकोणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची गोडुका. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवें. मनशांच्या भुरग्यांक सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो येसांव शियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. घागूण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. तशा पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. घडीभर मौन रावया. सुम्यान आमकां आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन ताका समर्पून आमी जियेचे म्हणून आशेता. बोगसण्याचें मोगाचें मैपासाचें दयाळाचें जिवीत आमी जियेचें व्हडलें सुमी आमचें तावन आशेता. ह्या कुरपे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमकां दग दितल्यां पासत दुख येयल्यां पासत बोगसण्याचो मनोभाव आमचे थंय रुपी जावं दी म्हणून मागया. सांगात आस जायत्यांनी तांचें तें सवां आज ह्या नोवेनाच्या वेळार समर्पिल्लीं आसात. मिसाक जायत्यांनी इरादे दिल्ले आसात. तांच्या सर्वां पासत आनी आमच्या सर्व वैयक्तीक गरजां पासत आतां आमी मागया. सांगात आमी मागया. ए भाग्यवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची मतां बगोस आनी आमकां तळ्यात पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेसू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. येवच्या पंचा जेजू बाळका एका तुजे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजें इतलें बिनमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमी मागलेले जायते इरादे फावो केल्यात. जायते उपकार आमकां दिल्यात. जायत्या देण्यांनी आमकां भरला. ह्या सर्व संगती पासत बाळका जेजू गडीभर मौन रावन अर्गां दिवया.
बळका जेजू करगा पटोवन सांगात आमी मागया ये भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां पटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुलते आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार तुजी सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुजे अजपांचे माझी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तरों दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत चडोवन दीत सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन बाळका जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक तुमचे तकली बागाव्या सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. Berkat tuka Jesu parka berkat ika astuka dia bersekersakada sanggatik surpona amar mantap serang dipun sadu sungsara kayu haknya kore seksung gila amci sepatkan tuwe mamole tuja kaya burgi kai gun kele berkat duka Jesu parka berkat kita astuka dia bersekersakatan sanggatik surpona abar mantap serang Mukal putra suwe Ampar mulia shirwati भगवान कृष्णाचे कृपेन या आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे